या. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्तान रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर आणि गोंयभर आसा. 31 डिसेंबराक सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती हो कार्यक्रम दिवाळी असल्या कारणान एक दीस आम्ही पयली करता. माननीय मोदीजी यांच्यानी देशाची एकता आणि अखंडता ही अखंड दवरपा खातीर रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सुरवात केलो. आज देशाचे तमाम युवक आणि भुरगे हे देशाच्या एकते आणि अखंडते खातीर तेची दौड आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम जालो. हांव आमच्या बिचोले तालुक्यांतल्या साखळेंतल्या कार्यक्रमांत डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या रन फॉर युनिटी कार्यक्रमांत भुरग्यांच्या बरोबर पार्टिसिपेट जालो. म्हाका खूब उमेद आयली. भुरग्यांक देशाची एकता आणि अखंडता जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश विविधतेत विविध संस्कृती, विविध भाषा, विविध जाती, विविध धर्म हातूंतल्यान विभागलेलो जरी आसलो जाल्यार हिंदुस्तानी म्हणून एक आसा. आनी हीच मॅसेज एकतेचो संदेश दिवपा खातीर ही रन फॉर युनिटी आशिल्ली. हांव माननीय मोदीजी यांच्यानी रन फॉर युनिटी ह्या कार्यक्रम सुरू केलो आणि ह्या देशाची एकता आणि अखंडता सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या उपरांत परत एकदा देशाची एकता दवरपा खातीर तांच्यांनी दिल्लो कॉल एकता दौड हाज्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन हे सगळे जाण एक आसात. हीच मॅसेज दिवपा खातीर एकता दौड आज गोंयांत ऑर्गनायज केल्ली. हांव माननीय मोदीजीचें अभिनंदन करून एकता दौडीन गोंयभर जितके भुरगे पार्टिसिपेट जाले तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब खूब धन्यवाद.